आयज आमी मिरामार मनोहर पर्रीकर जे स्मृती स्थळाचेर आहा तसो पळोवपाक गेल्यार हो कंप्लीट विकूच पर्रीकरांचो म्हटल्यार जाता. मोपाचें इनॉग्रेशन आनी तेजें नामकरण संडे जालें. आयज हांगसर जयंती आनी तेजे उपरांत मनोहर पर्रीकर विज्ञान जे फेस्त जाता ते 4 दीस चलता. तशें कंप्लीट वीक हो पर्रीकराचे हेजो आहा. आनी तेच निमतान आमच्या वांगडा आहा उत्पल पर्रीकर तेजे व्हडलें वेलकम करता. फूल वीक कसो पळयता तुमी आयतारच्यान विज्ञान संमेलन पर्यंत? हय तो ते अनेक कार्यक्रम असतात दर वर्सा आणि ह्या वर्सा एक विशिश्ट त्याचो हे आशिल्लो म्हणजे तांचो एक ड्रीम प्रोजेक्ट मोपा तो ताची एक पयली फेज पूर्ण जाली. ताचो एक चड एक विशिश्ट आनंद आशिल्लो आणि ताच्या खातीर म्हणपाक येता की एक मनांतल्यान लगेच एक सॅटिस्फॅक्शन म्हणपाक येता. खरें तर पळयल्यार आमकां फॅमिलीक दिसता की ते तांणी स्वता पळोवपाक जाय आशिल्लो. ते स्वता पळोवंक ना तरी सुद्दां गोंयाक येदो व्हडलो प्रोजेक्ट मेळ्ळो हाचो अत्यंत आनंद आसा. ते खूब स्ट्रगल केलें तेंच्यानी तो प्रोजेक्ट हांवें म्हजे खूब जाण विचारता ल्हानपण कशें जालें मागीर तांच्या बरोबर अशें जें तांचें काम आशिल्लें तेंच म्हाका पळोवपाक मेळपाचो जो अनुभव मेळ्ळो तो एक अत्यंत म्हणजे युनीक आसा जे आनी दुसऱ्याक मेळपाक कठीण. आनी मोपा कसो चालू जालो इवन हांव शिकपाक गेल्लो तेन्ना थंयच्यान ते मॉन्ट्रियल आयकाव इंटरनॅशनल सिवील एविएशन ऑर्गनायझेशन तांची पयली मिटींग 2003 जाली. आमी ड्रायव्ह करून गेले. सो पयर कोणें तरी व्हिडियो घातलो आय वॉज लिटल बीट इमोशनल आनी म्हाका ती ड्रायव्ह याद येयली कित्याक भायर टेम्परेचर सारकें -25 बी मॉन्ट्रियलाक आसतना आमी ड्रायव्ह करून गेल्ले. ते अनेक जे उलोवप जाता गाडयेन आमचो तसो फॅमिलीक तोच टायम कामाचो टायम बरोबर तोच फॅमिली टायम आसतालो. ते सगळी यादी आयल्यो. सो म्हणून म्हाका पर्सनली सुद्दां एक अत्यंत येदो लांब प्रोजेक्ट इतले वर्सां जालो आनी फायनली फेज वन ताची पूर्ण जाली. बाईंची एक्झीट अशी अकस्मात जाली पण तेजे तकलेन खुबशे गोंया खातीर प्रोजेक्ट आसले. इतलो मोपा एक कंप्लीट जातना आमी पळयता अशें तुमी पळयल्ले जे तेंचे तकलेन आसले पण ते आजुनूय अशें कितें उरला? ते मेन म्हणजे तांचे एक प्रोजेक्ट करपाचो एक मेन स्वप्न आशिल्लें ते गोंयान आमी आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण म्हणटा पण ही खऱ्या अर्थान आसूं जाय की गोंयचे स्टुडंट्स जे भायर वता आनी मागीर तांकां भायर सेटल जावचें पडटा. गोंयान अत्यंत म्हणजे भुरग्यांनी खूब टॅलंट आसा. त्या टॅलंटा खातीर ते वेगळ्या वेगळ्या हातून हायर एज्युकेशनाक तांकां भायर तांकां चान्स मेळटा. भायर वता पण खंय तरी ते परत गोंयान येवंक शकना की तांची लेवल इतली फुडें पाविल्ली आसता की ते खंय तरी हांगा ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. म्हजे सुद्दां मित्र पळय चडशे भायरूच आसा. क्वचित पोटार मुजपा सारके मित्र जे स्वताचो धंदो करतात तेच गोंयान गेल्यात. भायचे जे हायर हायफाय फिल्डान जे गेल्यात इंजिनियरींग म्हण किंवा आनी कितें ते चडशे बेंगलोर US UK अशेंच आसा. गोंया भायर देशा भायर. सो ते गोंयान ते हांगा ऑपॉर्च्युनिटीज तयार जावन हांगा रावंक जाय. हांगा जाणटे आवय बापायक दवरून भायर सेटल जावचें पडटा हें तांकां खंय तरी सगळ्यात मनात. हांव सुद्दां जेन्ना अमेरिकेक गेलो आनी म्हज्या फाटीर बसलेकूच फक्त येवंक जाय म्हणून हय ते डेफिनेटली हांव येतलो म्हाकाय खबर आशिल्लें हांगा स्वताचें चालू करपाक आनी ही वॉज व्हेरी हॅपी आय फायनली डीड इट एंड परतो गोंयान आयलो आनी सगळे गोंयकार भायर वता ते हांगा आसूंक जाय. एक ते काणी सांगताले सदां दुदाक साय येता ती साय काडली की नवी साय येता ती परती काडली की नवी येता आनी एक टायम जाता की ती आनी पातळ जाता. सो तशी गोंयचो टॅलंट आसा तो गोंया भायर चड वता हें तांची चिंता आशिल्ली. हे सगळे प्रोजेक्ट आर वॉट वी सी बट दॅट वॉज वॉट ही वॉज थिंकींग. सो ते स्वप्न पूर्ण जाल्यार ते खऱ्या अर्थान ते स्वप्न पूर्ण करपाक जाय म्हणजे जावपाक जाय तुमच्या आयडिया ना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जाता तातूंत अनेक संदी वाडपाची हांव म्हणटा गोंयकारांनी ती संदी घेवची पडटा. वी हॅव टू सीज द ऑपॉर्च्युनिटी आनी गोंयकारांचो विकास जालो जाल्यारूच राज्याचो विकास जातलो आनी देशाचो विकास जातलो. सो आतां इवन मोपा एअरपोर्ट जाला हाच्या खातीर अनेक संदी कार्गो हँडलींग वाडटले अशे अनेक ऑपॉर्च्युनिटीज बिजनेस हितून बी आसा ती गोंयकारांनी स्वताहून सीज करूंक जाय अशें म्हाका दिसता आनी अशी म्हजी अपेक्षा आसा. ऑपॉर्च्युनिटीज तयार गोंयकारांच्या हातान उरपाक जाय. हातान उरपाक मागीर गोंयकारांनी घेवंक जाय मातशें एग्रेसीव जावन आनी म्हाका हांगाचो टॅलंट पळयल्यार पूर्ण खात्री आसा तें जातलें म्हणून. आनी
आनी हांव फक्त मोपान कितले लोक कामाक लागले तितल्याक पुरतो विचार करना ती फूल एक इकोसिस्टम तयार जाता पळय तातूंत चड जॉब्स जाता चड ऑपॉर्च्युनिटीज जाता टुरिजम वाडले जाल्यार हांगाच्याच लोकांक चड फायदो जाता हे सगळे जे जावपाचें आसा ताचेर आमी जॉब तकलेन धरून कोता येना बाकीच्यो जॉब आसा जॉब आर फिक्स ते रिक्वायरमेंट प्रमाणे आसता थोडे टेक्निकल आसता पण ही जी ऑपॉर्च्युनिटी बिकॉज ऑफ मोर कार्गो मोर पॅसेंजर हँडलिंग इकॉनॉमिक एक्टिविटी तातूंत खंय तरी वेगळ्या वेगळ्या आपल्या प्रमाणे प्रत्येकान ती ऑपॉर्च्युनिटी सीज करपाचो म्हाका खात्री आसा गोंयकार करतले आनी ताचो फायदो स्टेटीकूच जाता मोपाचो विशय येयलो आनी मोपाचे नामकरणाचेर हे येता की पयलीं डिमांड येयलो जें नांव दिवचें पर्रीकराचें नांव दिवचें म्हणून नांव जेन्ना मनोहर दिलें ताची वेगळी चर्चा जाता की मनोहरच कित्याक पर्रीकर कित्याक ना तुमी कशें पळयताय हांव ते म्हजे मनान कितें असलें तरी काही गजाली प्रोपरायटी खातीर आय कॅनॉट एक्सप्रेस आय टू कीप दॅट टू माय सेल्फ प्रधानमंत्रीन बाबाक आठवणीन मित्र म्हणून हें नांव दिल्लें आसा आनी ताचो म्हाका आनंद आसा हाच्या पलीकडे म्हज्या हातूंतल्यान हांवें कितें डिस्कस करपाचें म्हाका दिसना राजकारण असोच फील्ड आसा की खूब जाण कितें कितें विशय घडटले पयलीं घडटले मागीर घडटले काँग्रेसीकूय तेजें दुख्ख जावपाक लागलां पर्रीकर तसो पळयल्यार मोपा एअरपोर्ट काँग्रेसीन युपीए काळान मॅक्झिमम डिले जाल्लो सो ते हांवें राजकारणाच्यो गजाली राजकारणी करतले आय थिंक इट फॉर मी प्रायम मिनिस्टरान ती याद काडून नांव दिलें इट इज मोर दॅन प्रायम मिनिस्टरान याद काडून आपलो मित्राचें नांव दिता म्हणजे तितलें तुमकां खूब जालें खूब जालें आनी नांवा पेक्षा जे एक्च्युअल इन्फ्रास्ट्रक्चर जाला गोंयाक जो मेळ्ळा तातूंत हांव चड आनंद तुमी फाटले तेच्या इलेक्शन पयल्या फॅमिली म्हटल्यार जर ते स्वता दोळ्यांनी तो प्रोजेक्ट पळयलेलो जाल्यार नांव दिवपाचो प्रश्न येवपाचो न्ही आमकां तेंच सदां जाय आसपाचें नांव दिवचें पडटा कित्याक तें आज ना म्हणून आमच्या बरोबर पण कितें आसा प्रोजेक्ट वेळार कंप्लीट जालो जाल्यार ती वेळ येवची नासली ती नाशिल्ली किंवा ते आनी तांकां वर्सां दिवपाक गेल्ली जाल्यार वेळ येवपाची ओके दुसरें एक हेचेर येता की तुमी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केले फाटले एग्रेसिव्हली तुमी बी जे पी पासून सेपरेट जाले आतां तुमी खंय आसा हांवें म्हटलें म्हजे कडेन सद्या फक्त कागदां ना BJPचे आनी हांव पयलींच्यान तेंच म्हणटा आय फॉट फॉर पणजी आनी ते सगळ्यांक खबर आसा म्हजे विचार आनी देशा खातीर आमी 2014तल्यान करत आयिल्ले आसा कितें करूं नये ते फुडें करत वतले ते खंय ऑफिशियली खंय आसून ते टायम वील टेक BJPन परत आसतले ना ते टायम वील से दॅट ऑफिशियली कितें आसून ते आमची फॅमिली आनी हांव मनांतल्यान खंय आसा सगळ्यांक खबर आसा आनी सगळ्यांक हे आनी म्हाका सपोर्ट कोणाचो मेळाचो आसा पणजे BJPच्या आमच्याच लोकांचो मेळ आसा ते सगळ्यांक खबर आसा जनता तुमच्या दॅट वॉज अ स्पेसिफीक पणजे खातीर हांवें केल्लो पणजेन सद्या कितें जाला सगळ्यांनी कळयलां बाबा आशिल्ले जाल्यार एक खंय तरी संवेदनशीलता लोकां बद्दल जे त्रास जाता हे चड आसपाचे आनी प्लॅनिंगान तसो ते दिसून येवपाचें पणजेचो विशय जो म्हणून पणजे आतां सगळ्यांकूच म्हणजे इवन आमकां आमच्या ऑफिसान वयतले जाल्यार चिंतचें पडटा खंयचे रस्त्यान वचोता म्हणून ते ना सो ते बरें सारकें प्लॅनिंग जावपाची गरज आसा म्हणून हांव मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता की ताणें लक्ष दिवन एक सारकें प्लॅनिंग करून गरज पडल्यार इट हेज टू बी स्प्रेड ओवर अनफॉर्च्युनेटली ताणें कितलें म्हणलें स्प्रेड ओवर मल्टिपल इयर्स म्हाका दिसता खंय तरी 2023 स्मार्ट सिटीचे फंडाचो टायम लिमीट येता ताच्या खातीर घाईन कितें केलां काय अशें दिसता एकंदर वेपार पळयल्यार हांव मुख्यमंत्र्याक म्हणटा की तांणी लक्ष घालून सारकें प्लॅनिंग करून लोकांचे बिझनेस आत्तां कोविडांतल्यान भायर सरता खूब जाणांनी म्हाका फोन केले आनी बिकॉज ऑफ द रोड क्लोजर तांकां ते बिझनेस खूब एफेक्ट जाल्लो आसा व्यक्तीन म्हाका सांगलें 25 लाखाचो म्हयन्याचो बिझनेस आतां 5 लाख जायना रँट थंयच्या थंयच आसा गव्हर्मेंटाचे म्युन्सिपालिटीचे टॅक्स थंयच आसा पण जोड ना अशा सिच्युएशनान हांव मागता की सारकें प्लॅनिंग करून बेगींतल्या बेगीन प्रोजेक्ट्स म्हणजे कितले जाता इतले करून ट्रॅफीक सुरळीत जावपाची अपेक्षा आसा हांव मुख्यमंत्र्याक म्हणत आनी डायरेक्ट CCP आनी आमदार हे सांबाळून मॅनेज करूं शकलो 15 वर्सांन CCP कितें केलां 15-20 वर्सां कोणाच्या हातान आसा देखून खंय तरी डिटोरिएशन जायत चल्लां मोस्ट ऑफ द इश्यूज आर म्युनिसिपल इश्यूज कळ्ळें आनी ते सारके सॉल्व जावपाक जाय आनी ऑपरेशनाचो स्टेटस देंवता कितें जालां की कावन्सिलर कोणूच उलयना सगळे ओग्गी पडल्या कित्याक तांची परिस्थिती सगळ्यांक खबर आसा हांव म्हणटा की शो सम करेज एंड रेज युअर वॉयस एंड थिंक ऑफ पीपल एंड नॉट
तुमकां फुडें टिकेट जाय पॅनलाचेर न्हू उगी बसले अशें जावंक जायना. लोकां खातीर आवाज उठयते तुमी निवडून येतात आनी फास्ट जाता कामां तें मातशी पळयात. आवाज उठयल्यार लोकूय तुमच्या फाटल्यान रावतले. तुमकां लोकांनी निवडून हाडल्या, पात्रांवान निवडून हाडला अशें सोडून विचार करत रावल्यार तशेंच उरतले आनी पणजे खंयच्याकूय पावतले. तुमचं पॉलिटिक्सान हेजे फुडें रोल कसो आसता? हांव फुडें कार्यकर्ता म्हणटा लोकांक म्हणटा मेळत आहा ते पळयता आमी, पण तुमी एक्चुली तेजे प्लॅटफॉर्म ते कशें फुडें वचपाक येता ते पळोवचें पडटा. तुम्ही म्हणजे स्टेटमेंट करताना सुद्दां की कोणाकूय पॉलिटिक्सान सुद्दां वयर वचपाक जाय जाल्यार खूब त्रास काडचे पडटा आनी झाडाचो कितें ती भावना तुमच्या मनान कित्याक गेले ना म्हाका चड त्रास काडचो पडटा फॉर ऑब्वियस रिजन पॉलिटिक्स. बाबां पेक्षा चड त्रास काडचे पडले. ना बाबान खूब त्रास काडले, हांव बाबां कडेन तुलनाच करूं शकना, पण तशी एक त्रास काडपाची हांवें 30 काम म्हणजे कॅम्पेन केली जातूंत म्हजी कॅपेसिटी खंय तरी आसा, हांव करूं शकतलो अशें म्हाकाच एक मनाक पटून आयलें. सो तो आनी पण तुमकां त्रास कित्याक काडचे पडले जेन्ना भाई आसलो पॉलिटिक्सान तेजें नांव आहा तरी आसतना तुमकां त्रास कोणा खातीर काडचे पडले? पॉलिटिक्सूच तशें आसता सद्या युगूय कलियूग चल्ला आमी सो पॉलिटिक्स सदांच तशें आसता. सो लेट्स सी हाव इट गोज. आय वील पूट माय एफर्ट्स फॉर पुणे. आमी भाईची जर्नी पयली न्हू. भाई जेन्ना फर्स्ट मुख्यमंत्री जाले तेन्ना एक कडक एक एडमिनिस्ट्रेटर आसले, स्ट्रिक्ट गव्हर्मेंट स्टाफा कडेन तेंचो VRS दिवन गव्हर्मेंट स्टाफ तुमी तेजी रिफॉर्म करपी डिसिजन आसताली. मागीर 2004 तेजी गव्हर्मेंट पडल्या उपरांत 7 वर्सां ते जेन्ना पयशे तेजे उपरांत तेजे राजकारणाचे दृश्टीकोन बदल जाले सगळ्यात म्हणटात ते एडमिनिस्ट्रेटर आसले ते पॉलिटिक्स म्हणजे पॉलिटिक्साक तुमच्या हितून ती लायफान स्टेज एक इलेक्शन जाल्या उपरांत तुमी ते फेस केल्या उपरांत तुमी आतां म्हणजे ते सदांच म्हणटाले पॉलिसी आनी प्रिंसिपल्स थंयच दवरून चलूंक जाय. पॉलिसी कितें आसता ते एज यू लर्न